तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जयललिता हांचे दुःखद निधन झाले त्या हाजेर भारतीय जनता पार्टी आपली शोक व्यक्त करता आणि त्याचबरोबर त्यांच्या संपूर्ण भारत देशाक त्याचबरोबर तामिळनाडू प्रामुख्यान त्या सगळ्यांच्या दुःखान आम्ही बी सहभागी आसा। आमचे तर्फे तांकां श्रद्धांजली। सरकारान एक पावल उचललें जाका गोंय हे मॉडेल स्टेट जावचें म्हणून आनी त्याच बरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तशेंच मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांतजी पार्सेकार आनी रक्षा मंत्री मनोहरजी पर्रीकर हांणी जे ताजें स्वागत करून गोंयान मॉडेल स्टेट जावपाक लागून कॅशलेस जी प्रक्रिया जावची म्हणून जो निर्णय घेतलो त्या निर्णयाचें आमी सगळ्यांनी स्वागत केलां आनी आनंदी व्यक्त केलो आसा। खंयच्याय राज्याक ही आनंदाचीच गोष्ट आसतली, अभिमानाची गोष्ट आसतली की गोंय मॉडेल स्टेट जाता जाल्यार ही सगळी प्रक्रिया गोंय हे धाकलें राज्य आशिल्ले कारणान सुटसुटीत प्रमाणान ते जातले, पण ह्या प्रक्रियेक वेळ लागतो। काही अति उत्साहाक लागून अति अधिकाऱ्यांच्या किंवा ज्या प्रमाणे तारीख दिवन की 31 डिसेंबर पयलीं सगळ्यांनी ते रजिस्टर करूंक जाय। त्याच बरोबर सगळे ट्रेडर्सां खातीर जे नोटिफिकेशन गॅझेटाक जे आयिल्लें आसा तें विड्रॉ करचें हाची मागणी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ली आसा। आमी कितें म्हणटा की गोंय हें मॉडेल स्टेट जावचें म्हणून प्रत्येकाक दिसता, तुमकांय दिसतलें, पण तें दिसतना भितर ऑफिसरांनी 10 दिसां भितर फाल्यां तें सगळ्यांक वचून करचें पळय म्हणटा। 10 दिसां भितर तें सर्क्युलर विड्रॉ करपाक लायला आमी। ऑफिसरांनी टायम दिवंक जाय आशिल्ली, ऑफिसरांनी वेळ दिवंक जाय आशिल्ली, अवेअरनेस प्रोग्राम करूंक जाय आशिल्लो, डायरेक्ट वचप आनी ही डेडलायन म्हणप न्ही। मॅनिफेस्टो आमच्या बरयल्ले ना आणि त्यामुळे हो विषय आमच्या पुरतो हो विषय तुम्ही मॅनिफेस्टो जेका मॅनिफेस्टो जाय त्याने हे प्रेस कॉन्फरन्स सोंपतकच मॅनिफेस्टो दाखयता जाय जाल्यार एकाय मॅनिफेस्टोन आमी चेक करून दवरलेले आसा, खंयच आमी मेन्शन केल्ले ना। स्पेशल स्टेटस जो म्हणटात ह्याच्या संदर्भात गोंय सरकाराक जितले फायनान्शियल हे जे मदत जी जाय ती केंद्र सरकारान पूर्णपणे केल्ली आसा आणि जे लोक आज लुईजीन फालेरो जो आयज स्पेशल स्टेटस दितलो म्हणून अशा तरेचे जो घोषणा करता त्याचे सरकार केंद्र सरकाराक 2004 ते 2014 पर्यंत असले भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार येवच्या पर्यंत तो सोनिया गांधीक एकदम क्लोज असलो, ऑल इंडिया सेक्रेटरी असलो। मागीर जो लुईजीन फालेरो आपल्या सरकाराच्या वेळाचेर कित्याक गोष्टी करपाक शकलो ना, कारण आज ताका खबर आसा की आपले सरकार ह्या गोंयांत आपले सरकार येवचेच ना। ज्या मनशाचे सरकारूच येवचें ना ताका घोषणा करपाक जाला कितें, जशी आम आदमी पार्टी घोषणा करता।